Gayan Givya, D25, page number 61. Krista Chawotnya Makapuvitko Krista Chikudi Moche Daronko Krista Charota Kalsa Jesucha, Loba 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 Kalsa Jesucha, Kotavin Kalsa Akwan Mariacha, Kur मुझे कालीस तुझा कालसा सरके, kur मुझे कालीस तुझा कालसा, जातो आप समो, 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 Satuam Somo, Satuam Somo, Satuam Somo, Satuam Chachne Salvasam, Boleani Nintuecha Kalsa Chisucha, Loba 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 Kalsa Chisucha, Kotavin Kalsa Akwan Mariacha, Kur मुझे कालीस तुझा कालसा सरके, Satuam Somo, Satuam Somo, Satuam Somo,
इच्छा जातू आमचो मोग तुला काळजाची शिक्षा 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 जातू आमचो मोग तुला काळजा जातू आमच्या आत्म्याचे सालुसा बोले आणि नेटुयाच्या कालसाची सुचा कर मुझे काळजाच्या खातीर लोबा कालसाची सुचा 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 खोता बिन कालसा वन मनियेच्या पवित्र कालसाची सुचा चुचुरांचे कोरपाकला कदमला कालसा मनियेच्या विनोदी गोरांच्या पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आम्ही आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पालकां बघोस आणि आमकां वायटांतली आमकां नमान बरी एक रुपेन बोलले सर्वेस पाव तुझ्या तयार सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पुज्य येसू माहिती मर्यादा विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या नमान बरी एक रुपेन बोलले सर्वेस पाव तुझ्या तयार सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पुज्य येसू माहिती मर्यादा करत आणि आमच्या मनाच्या नमान बरी एक रुपेन बोलले सर्वेस पाव तुझ्या तयार सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पुज्य येसू माहिती मर्यादा करत आणि आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो पुराय साहस दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण आयदां आमकां नमान मरी एक रुपेन बोलले सर्वेस पाव तुझ्या तयार सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पुज्य येसू माहिती मर्यादा आता आणि आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सुद्धा काळ विश्वास सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी आसा 4थ्या नोवेनान भोव पवित्र काळजाच्या खरीत भाशेन आमची जण एकल्याची मागणी जेजूच्या काळजाक उबारुया आनी आमकां देवाची खुशी आमच्या जिवितान दिसाच्या दिसाक जाता ती पळोवन खुशालकाय बगूंक आयचे भेटेंत आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया मार्गरेट डिसूजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आमच्या जिवितान घडटात वेगवेगळ्यो घडण्यो ज्यो आमच्या जिवितान घडटात त्यो सगल्यो देवाच्या हातान घालुया खरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आमच्या सरकारा पासत वेगवेगळ्यो वस्तू आमच्या गोंयचे विशीं आमची गोंयचे हिस्ट्री विशीं आमच्या धर्मा विशीं ज्यो आतां वयर येवपाक लागलेल्यो आसात जायते असलें टेन्शन घडून हाडपाक मुद्दम केल्ल्यो अश्यो दिसतात मागुया आमच्या सरकारा पासत खरीत भाशेन मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे पासत देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक आमचें गोंयचें राज्य बरे भाशेन चलोवंक ताका फावो तितली जाणवाय दिवंक आनी ती जाणवाय ताणें घेवंक ताचे पासत आमी खरीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं प्रिच्या भावा भयणीनो आमी दर दिसाक पवित्र मंदिरांत येता देवा लागीं आमचो संपर्क सादपाक देवा लागीं मागूंक आनी देवाक आमचें जिवीत दिवंक
देवाक आर्गां दिवया आमकां हें भाग दिसाच्या दिसाक फावो जाता देखून. पूण जायते पावटी आमी पवित्र मंदिरान येता आसतना घोडी दुसरे भाशेन आयल्या दिवंक न्हय पूण फकत घेवंक, वो जायते पावटी घोडे एक कायदो कसो, वो जायते पावटी घोडे आमच्या मनान वायट धरून असल्या कांय घडयांचो आमी उगडास करून देवा लागीं हे भेटेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कदींच चुकना. नुस्तें तें सगलें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी लग्नाची परब सोंपतच तोबितान आपल्या पुताक तोबियासाक आपोवन म्हटलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाताक वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलां? थारायलोल्या वोन ताका ओदीक दी. म्हणटच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें म्हाका केलें तितल्याची मोजरी कशी तुवें परतून हाडलां ताचे अर्थ तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान ताका दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हटलें, देवाची वाखाणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितले खातीर सगल्या रचना कुशीर ताची तूस करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगल्या मनशां मुखार फावो ते पोरी देवाची कर्तुवां परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरूय देवाची कर्तुवां परगटूंक एक व्हरतो कायदो. फावो ते पोरी ताका आर्गां दियात. बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां नाडगां करून ग्रेस्काय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जेवंक भीक घाल्यार ओदीक बरें. भांगार पुंजावचे सुवातेर भीक घाल्यार ओदीक व्हरतें. भीक मनांतली वाटायता आनी सगल्या पातकांतली नितळ करता. भीक घालता तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक करतात आनी वायट मार्गार चलतात तीं आपणाकूच दुस्कान करतात. कांयच लिपोय नासतना हांव तुमकां सगलें सत तें सांगतां. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, तरी देवाची कर्तुवां परगटूंक एक व्हरतो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी करताल्यात ती हांवें मोहिमेवून सोरेस्परा मुखार पावयलीं आनी वाचली म्हूण जाणो जायात. तूं मेल्याक निकिपितालो तितलीय खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणा वेलो उठून मेल्ल्यांक पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय. तेन्ना तुज्या भावार्थाची परिक्षा करून देवान म्हाका धाडलो आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफायल सोरेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्ताची मागणी
देवा मुखार पावयतात त्या दुतां मदलो एकलो. आनी आतां प्रितुमी वेर सोरेस्पराची वाकाणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेळ पावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमचो देव जियेता ससनाच्या ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. सगळीं बारबर म्हणुया. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. सोरेस्पोर एकदां कांयच लायता आनी एकदां बोक्षिता. तो मनशांक कोळ नॉर्गान घालता आनी ताचो सामको बोस जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच तांच्या हातांतलो वांटोवो ना. जबाब. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मोनान ताचेशी परतून येशी आनी प्रमाणीकपणान ताचे मुखार चलशी तोय तुजेशी परतून येतलो आनी तुका आपलें मुखामोळ आनीक लिपोवचो ना. जबाब. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. पोडे कितल्या बोळेपणान तो तुका वांगयता. व्हडल्या ताड्यान ताचे उपकार आतय. नीट करतल्या सोरेस्पराचें नांव वयर काड. युगां काळाच्या राजाची वाकाणी कर. जबाब. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसान ताची वाकाणी करूंक गायता. पाठोक केलोल्या राष्ट्रांक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट करता. जबाब. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावं दी. घडये तो तुमकां आपलें बळेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब. आमचो देव जियेता ससना ससनांक ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. Zui, zui, sorvespora, zui, zui, sorvespora, zui, zui, sorvespora, zui, zui. कुशे मनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Sorvespora, zui, zui, sorvespora, zui, zui, sorvespora, zui, zui, sorvespora, zui, zui. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले शिकवणींत जेजून उरपोनजीक म्हळें, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावळी घालून भोवंक, तिंट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांची फिसां घेवन विधवाच्या घरादारां ते खावून उडयतात. तांकां त्या वन लांब झोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुकुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें.
पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणांक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, दिवप आनी घेवप, मंदिरान येवप, घरान वचप आनी समाजान भोंवप, हें सगळें चलता आसतना आमी दिवपी काय घेवपी? आयज जेजूच्या काळजाक आमी मान दिता आसतना आनी ह्या चवथ्या नोवेनान आसा तेन्ना आमकां जण एकल्याक हें चिंतूंक आनी नियाळ करूंक बरें, हांव कोण? हांव दिवपी काय हांव घेवपी? देव मंदिरान जायतो लोक येतालो आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू धर्म पेटे मुखार रावन पळयता, चोत्रायेन पळयता कोण कोण कितें घालता, कितलें घालता. दुडवांची आस आसा म्हण न्हय, जेजूक दुडवांची गरज ना, पूण खेरीत भाशेन थंयसर पळयता तेन्ना दिवप आनी घेवप हाचे मदें आमकां एक सोयरीगत दाखयता. हे सगळे जे दुडू ह्या सावकारां लागीं, हे गिरेस्त मनशां लागीं जे आसले, कोणें दिल्ले हे दुडू? दुबाविरेत आमी म्हणटा देव आमकां हें दिता, घडये आमच्या वावरान आमकां जॉब आसा देखून वो हे दुसरे भाशेन, पूण देव आमच्या हातांत ही गिरेस्तकाय घालता. आनी देवान जें कितें दिलां तें देव मंदिरांत येवन जायते जाण कोण आपलो धावो वांटो म्हण दिता, कोण आपल्या कश्टांचें म्हण दिता, कोण आपल्या पयलें पगार म्हण दिता. वेगवेगळे तरेन आमी परतून देवाच्या म्हऱ्यान हाडटा. देवाक आमच्या दुडवांची गरज आसा म्हण न्हय, पूण कितें भाशेन हे दुडू हे धर्म पेटेन जे वेतात ते जी भक्ती आसा वो वर्शीप आसा ती बरे भाशेन करपाक आदाराक जावंक हे धर्म पेटेन घालप. आनी जायते जाण हे भाशेन दितात, तातूंत जेजू पळयता. जायते जाण आमी येता तेन्ना हे पयशे घालता तेन्ना वो आमचें कितें दिता तेन्ना परतून घेवपाक रावता. वॉट वील आय गेट बॅक? इन रिटर्न म्हाका कितें मेळटलें? जाल्यार ही एक विधवा, तिकाच जेजून कुशीन काडली आनी शिसांकूय आपोवन हाडले. तिणें 2 नाणें घातल्यात म्हणून तांकां आपोवन हाडूंक गरज घडये नासली, पूण खेरीत भाशेन हो संदेश आपल्या शिसांक दिता, हिणें सगळ्याहून चड घातल्यात, कित्याक ती कांयच घेवंक येवंक ना, ती दिवंक आयल्या. भक्ती करचे पासत ही भक्तीची धर्मपेट जी आसा तातूंत ती आपणाक जाय ते आपल्या उदारपसणाक गरजेचे ते दावो वांटो न्हय, वो आपल्या दुडवांतले थोडे काडून न्हय, पूण आपल्या उदारपसणाक आपले जगपाक जेवपाक जे 2 नाणें तिचे लागीं आसले तेय काडून तितून घालता. सगळेंच आपलें दिता. म्हणटच देव मंदिरांत आयल्या तेन्ना ती दिवपाक आयली, घेवपाक कडेन येवंक ना. पूण ती जेन्ना भायर सरता तेन्ना देव तिच्या रिणान आपूण रावचो ना, देव तिका दितलोच. आयच्या पयल्या वाचपानूय आमकां हाची सोयरीगत मेळटा. हें आख्खें सुमानभर आमी तोबिताच्या पुस्तकांतलें आयकलां आनी आयज हें निमाणें. आनी निमाणें हो आजारियस जो तोबियसा बराबर गेल्लो, जेन्ना तोबिताच्या दोळ्यान तें फूल पडलें, ताका दिश्टी पडना जालें, आनी तोबियस जेन्ना ताका ओको धाडून गेल्लो, तशेंच आपल्या सोयऱ्याक मेळ्ळो, तेन्ना आजारियस ताचे बराबर आसलो. तो आजारियस कोण? हें सगळें जाल्या उपरांत तोबियस आजारियसाक ताची देणगी दिवपाक सोदता. रेन्युमरेशन काम केलां तुवें म्हजे बराबर येवन म्हाका जाय तो आदार केला, आतां तातूंत तो कितेंय दिवपाक सोदता. आनी त्या वेळार आजारियस आपलें सारकें रूप दाखयता. कोण हांव? देवा म्हऱ्यांत आसता तो आंज बुडवो राफायल हांव. महादेवदूत जे आसात तांचे मदलो एकलो. कित्याक धाडलो देवान? देवान खेरीत भाशेन धाडलो तुज्या भावार्थाची तपासणी करपाक. तो बीत भावार्थी मनीस आनी हेच भाशेन तो दितालो, घेवपाक रावनासलो. आपूण जेवणा वेलो उठून पासून जो कोण मारून उडयल्लो मेल्लो ताका मातयेक लावंक तो गेलो. आनी हे भाशेन
मेल्ल्याक मातयेक लावचो हो कायदो आमच्यान म्हणूंक जाता, तोबिताक कडल्यान तावन येता, जाल्यार तोबीत आपणाचो जीव एके भाशेन रिस्कार घालून आनी आपणाक कितें मेळटलें म्हणूनय पूण एक बरी करणी करपाक भायर सरलो, जाल्यार दुसरे वाटेन सारा हें तरणाटें देवा मुखार रडटालें. जाल्यार तांचें दोगांयचेंय मागणें, एके वाटेन तोबीत जाल्यार दुसरे वाटेन सारा. तोबिताचो भावार्थ आनी साराचें मागणें ह्या दोगांयकूय एक बराबर एक जबाब दिवपाक देवान राफायलाक धाडलो. पूण तांकां कोणाक खबर ना तो आंज बुडवो. आनी सगळें थाऱ्यार घातलें. तोबीत बरो जालो, ताच्या दोळ्यांक जें फूल पडलेलें ताका तें नुस्त्याचें पीत लावन ताची इस्त परतून आयली. तोबियस जो तरणाटो आसलो ताका एक ओकोल फावो जाली, आनी ती जाल्यार देवाच्या मागण्या वरवीं देंवचाराचेर आड वचून. सारा जें 7 जाणां लागीं ताका काजार केल्ले आनी देंवचार सोतायतालो, ताका लग्न जावंक दिनासलो, ताका सेटल जावंक दिनासलो, त्या देंवचाराक हारयलो आनी साराच्याय मागण्यांक जबाब मेळ्ळो. हें करपाक राफायलान तोबियासाक सांगलें, चल वच भावा आनी तुजे पत्नीक घे आनी पयलें देवाक मागणें कर, पयलो देवाक उलो मार, पयलीं तुमचें दोगांयचें जिवीत देवाच्या हातान घाल आनी कांयच वायट तुमकां जावचें ना. म्हणटच राफायल देवदूताक देवान तोबियासाशी आनी साराशी धाडून तांच्या जिविताचो प्रश्न सुटावो केलो. भाव भयणीनो, आयज आमच्याय जिवितांत जायते प्रश्न येतात, जायते पावटी, आनी थोडे पावटी हे प्रश्न सुटावे जाता तेन्ना आमकां खबर पासून आसना कशे भाशेन जालें, कितें जालें, कोण आयलो. आनी देव आपणाक जाय ते भाशेन, जाय तेन्ना, जाय त्या रुपान आपले आंज बुडवे आमचे पासत धाडीत रावता. ओडकोता काय आमी तांकां, घोडे आमी ओडकोना, आमकां खबर आसना हो आंज बुडवो म्हज्या जिवितान आयलो. चडशे पावटी घोडे हे आंज बुडवे आमकां एकामेकाच्या रुपानूच आमच्या जिवितान येतात. थोडी पावटी घोडे आमची माय, आमचो पाय, घोडे आमचो पूत, आमची धूव, वो आमचो कोण शेजारी, वो आनी कोण आमचो वळखीचो, वो कोण देवान मागलेलो, आमच्या जिवितान एक आंज बुडवो कसो जावन येता. फावो तो जबाब आमी दिता हांगाय. तोबियस आनी सारा हांणी तिगांयनी आजारियस म्हणटा ताका, म्हणजे हो राफायल देवदूत आसलो, ताणें सांगलेलें त्या प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडलें, जबाब दिलो, रिस्पॉन्डेड वेल. आनी जेन्ना ताका जबाब दिलो तेन्ना ह्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू तांच्या जिवितान घडोवन आयल्यो. तर भाव भयणीनो, आयज आमकांय आमच्या जिवितान घोडे आंज बुडवो खंय आसा आनी कोण आसा हें सोदपाची गरज ना. पूण जितली पावटी आमकां असली देवीक जाणवाय मेळटा, आमकां आमच्या जिवितान आदार मेळटा, तेन्ना तांचें आयकूंक आमकां कायदो लागता. आनी जेन्ना आमी तांचें आयकतले आनी हो रिस्पॉन्स आमी दितले तेन्ना आमचेंय जिवीत सुफोड जातलें. तेन्ना आमकांय कांयच उणें आसचें ना. आमचे लागीं आसा तें आमी देवाक दिता तेन्ना, एक सॅक्रिफीस कसो दिता तेन्ना तें आमकां आनिकूय भरोन मेळटलें. जशें मादर तेरेसा म्हणटाली, गीव अंटील इट हर्ट्स. आमी जेन्ना भीक घालता वो आमी कसली देणगी दिता, तुका दूख जाव पर्यंत दी, आनी तेन्ना देवाची कृपा आमकां आनिकूय मेळटा. ही न्हयच गजाल फकत दुडवांची, पूण जायते पावटी आमच्या गुणांची गरज आसा ह्या संवसाराक. जायते पावटी आमचे सेवेची गरज आसा आमच्या भावार्थाक आनी आमच्या समुदायाक. जायते पावटी ही घोडे जें कितें आमच्या मनान चलता, आमचे लागीं आयडियाज आसात, आमचे लागीं बरेपण आसा, तें दिवपाची. आनी जितलेंय आमी दिता उदारपणान, जावं आमचे पवित्र सभे पासत, आमचे समुदाया पासत, ह्या संवसारा पासत, हे सृश्टी पासत, तें सगळें आमकां नव्यान भरून मेळटलें आमी मागता म्हणूनय. पूण देव आमची तपासणी करता, देव आमची परिक्षा करता, तेन्ना आमी हे परिक्षेक जेन्ना पास जावन उतरता तेन्ना आमकां ही देणी सगळीं फावो करता, इनाम दिता. तर होच इनाम घेवन आमी हे भेटेन वांटो घेवया. हे भेटेन आमचेंच जिवीत आनीक एक पावटी आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्या बराबर उबारुया. आनी देवाचो मोग दिसाच्या दिसाक जो आमकां मेळटा तो आमी घेवन दुसऱ्या सवें बऱ्यो करण्यो करूंक तयार जावया.
गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30 C6. मनशाच्या वावरान करता आमकां बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या सारामध्ये कुणीतल्या गातूमध्ये तुझ्या उदारपणांत दाखवलेन दिलान मनशाच्या वावरान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून काकलुत सारा बापा तुजेर पात येवन तुका भेटवणी करच्या केवेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संवसार पडल्या तुज्या भगवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमेन. आमचे पासत देव वेगवेगळी देणी दित रावता आंज बडवे आमचे पासत धाडीत रावता जाल्यार देव आमकां दिता तें घेवंक आनी आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातान घालूंक आमकां कृपा मागून घेवया आनी जेजूच्या हातान आमचें जिवीत घालून बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे ताय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सत्रायदरची आयज सोनवार, आयज सांजेर इंग्लीज मीस आसचें ना, तशेंच दाबोलीं कोपेलान आयताराचें मीस आसचें ना. दोनूय कोपेलांनी पेंटा तशेंच तामसोड्यार सांत आंतोनीची नोवेनां चलतात. 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस. फाल्यां आयतार इगोर्जेन 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनीक दोतोनीचें मीस 9:30 वाजता. सगल्या आवय बापायक उगडास करता. भुरग्यांचें दोतोनीचें रेजिस्ट्रेशन फाल्यां आमी करता, तर सगल्या भुरग्यांक 9:30 वाजताच्या मिसाक हाडचीं. सांजेर आयताराची फाल्यां नोवेनां दोनूय कोपेलान आसतलीं. पेंटा कोपेलान तशेंच तामसोड्यार कोपेलान 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत नोवेनाचें मीस. गायन घेऊया R14 पेज नंबर 182. R14. Jesu, caris tuje